I certified where food is fortified. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. तुमकां येवकार दितना आज जे आमचे एक्सपर्ट आसा ती आसा डॉक्टर कल्पना मंगेश गांवस, सिनियर पेडिट्रिशियन, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. आनी विशय आसा खूब म्हत्वाचो. ह्या दिसांनी तरी सामको मोलाचो आनी म्हत्वाचो असो विशय तो म्हणजे अतिसार, ताची कारणां आनी उपाय म्हणजे पातळ पर्सा कडेन जे जाता भुरग्यांक स्पेशली त्याचे विशीं विस्कटान म्हायती करून दिवपा खातीर डॉक्टर कल्पना आमचे बरोबर आसात. डॉक्टर नमस्कार आनी येवकार. नमस्कार दोतोर. सगळ्यान म्हणजे आता प्रत्येक भुरग्याक किंवा जाणट्याक पण सिन्स वी आर कवरिंग पेडियाट्रिक ग्रुप ल्हान भुरग्यांक म्हणटा ते संडास किंवा पर्सा कडेन जाता. बट वेन यूल से दीस एज अ डायरिया म्हणजे वॉट इज युअर कट ऑफ पॉयंट की जेन्ना तुमी डायरिया ऑर हाव यूल डिफायन डायरिया म्हणजे किंवा अतिसार तुमच्या भाशेन म्हणटा सायंटिफीक टर्मिनॉलॉजी किंवा आमी पातळ पर्सा कडेन जाता साद्या भाशेन म्हणटा तशें ताची तुमी व्याख्या कशी करतली? डायरिया इंग्लिशीन म्हणलें जाल्यार आनी कोंकणीन आमी अतिसार किंवा हागवण म्हणजे भुरग्यांक संडासाक पातळ जावप, परत परत जावप, ते तातूंत रगत सुद्दां वचूं शकता आनी ते नॉर्मल प्रमाणे परत चड जावप म्हणजे 3 फावटी पेक्षा चड जावप हाका आमी हागवण अशें म्हणटा. पण त्याच बरोबर त्या भुरग्यांक जोर सुरवातीक जोर येवं शकता, उलटी जावं शकता, पोटान दुखून येवं शकता, वजन कमी जावं शकता. सो हिवूय ताचीच लक्षणां आसा. सो हे सगळे एकठांय हाडून ताका आमी डायरिया अशें म्हणटा. अच्छा, म्हाका दिसता की आमकां म्हणजे हांव तुमकां असो विचारूं शकता की हो जी डायरिया किंवा लूज मोशन किंवा अतिसार जाका म्हणटा किंवा जाका तुमी हागवण म्हटला तो एक असो नॅशनल हें जावपा सारको प्रॉब्लेम जाल्यार तो म्हणजे वॉट इज द सिग्निफिकन्स म्हणजे कित्या खातीर आमी हाचे खातीर बाबा इतकें अवेरनेस जावपा जाय की आतां तुमी ताचो स्पेशल कॅम्पेन सुरू करता किंवा लोकां मदीं जागृतकाय जावची म्हणून प्रोग्राम सुरू करता. हाचे वॉट इज म्हणजे हाचें सिग्निफिकन्स कितें? कारण हाचें इतकें भिवपा सारकें कितें आसता हातून? भुरग्यां मदीं डायरिया हें दुयेंत जरी सौम्य आणि म्हणजे एक तात्पुरते असले तरी त्याच्या खातीर खूबशे प्रॉब्लेम जावं शकता. म्हणजे जसे भुरगे डिहायड्रेट जाता त्याचो जीव सुद्दां वचूं शकता. आणि आमी पळयला त्या भशेन आमच्या देशान 4.8% भुरगीं अंडर 5 म्हणजे 5 वर्सां खाली भुरगीं ह्याच्या खातीर मरण पावतात. अच्छा. सो ह्याच्या पासून आमकां आमच्या भुरग्यांक प्रोटेक्ट करपाक जाय म्हणून हो प्रोग्राम किंवा कार्यावळ देशान सुरू केल्या. म्हणजे आमचे गोंय भलायकी खातें, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस गोंय सरकार, तशेंच मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअर न्यू दिल्ली भारत सरकार हांच्या जोड पालवान हो जो प्रोग्राम मोहीम आमी राबयतात. आणि ही सुरू जाले खूप वर्सां जाली 2014 पासून आणि पोरुच्यान ताका नाव दिला एक स्टॉप डायरिया कॅम्पेन. आणि अंदू ताजो स्लोगन आसा डायरिया की रोकथाम, ORS और सफाई से रखे हम उसका ध्यान. अच्छा. सो म्हाका सांगा डॉक्टर, आता तुम्ही म्हटलें न्ही की हे कॅम्पेन किंवा मोहीम सुरू जाला, वॉट इज एक्झॅक्टली म्हणजे हाची व्यापकता किंवा हाचे म्हणजे सिग्निफिकन्स कितें किंवा वॉट यू विल म्हणजे हाव यू विल डिफायन किंवा ही जी तुमची स्टॉप डायरिया जो कॅम्पेन आसा ताची व्याप्ती कितें इन शॉर्ट? स्टॉप डायरिया कॅम्पेन हो आता 2 म्हयने आमी चलयता. जो जून म्हयन्यान सुरू जाता तो ऑगस्ट म्हयन्याच्या एंडा पर्यंत आमी तो प्रोग्राम चलयतात. आता हे प्रोग्राम जून आनी ऑगस्ट म्हयन्यान कित्याक? जर जे डायरियाचे जे प्रमाण आसता ते गिमान आणि पावसाळ्यान खूब वाडटा. उदक दूषित जाता किंवा इन्फेक्शन स्प्रेड चड जाता गरमे दिसांनी. म्हणून हे तो असा काळ सारको डायरियाचे केसीस खूब आमकां मेळून येतात. तशेंच अशें पळोवन गेलां की जे आता हे 2 म्हयने आसता पळय तेतून आमी कितें करतात लोकां मदीं मागीर डॉक्टर्स किंवा वैजकीय जे कर्मचारी असतात दोतोर जावं नर्सी ANM आमचे कावन्सिलर्स त्याच प्रमाणे आमचे बालवाडीचे लोक बालवाडीची टिचरी शाळेंतल्यो टिचरी पंचायत राज हांकांय आमी सेन्सिटायज करतात तांकां इन्वॉल्व करतात आणि काय कार्यावळी घडोवन हाडटात ज्याच्या कारणान लोकां मदीं ही मेसेज पावपाक जाय की डायरिया इज अ किलर म्हणजे तो एक जीव घेणो डिसीज जावन आसा आणि त्याच्या खातीर भुरगीं मरूंक शकता आणि
त्याचा जो सोपो उपाय असा तो आम्ही त्यांच्या दारापर्यंत पावयता हो त्याचो आस्पाव म्हणजे मेन इंटेन्शन असा. डॉक्टर तुम्ही सांगले न्ही की ही सगळी जी यंत्रणा आसा म्हणजे भलायकी संबंधित जी यंत्रणा आसा म्हणजे डॉक्टर्स म्हटले तुम्ही, काउन्सिलर्स म्हटले तुम्ही किंवा तुमचे अंगणवाडी वर्कर्स म्हटले, ह्या सगळ्यांक इन्वॉल्व करून एक तुमचे एक लक्ष असतं, एक ध्येय असतं. ह्या खंयच्या संदर्भात विचारता ते महत्वाचे म्हणजे कितें तुम्ही म्हटले की एक 4.5 कितें तरी जितके पर्सेंट डेथ जे जाता ते हाका लागून जाता. सो वॉट इज युअर गोल वेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट किंवा ही जी मोहीम आसा तातूंत तुमचो ध्येय कितें, गोल कितें, उद्देश कितें? स्टॉप डायरिया प्रोग्रामाचो आमचो उद्देश असो आसा की ह्या दुयेंता खातीर आमच्या देशान एक सुद्धा भुरग्याचे मरण जावपाक जायना, एक सुद्धा डेथ आमकां जावपाक जायना, हो आमचो ध्येय आसा. सो हाव यू विल अचीव दीस जेन्ना तुमी अशें म्हणटा की इज इट पॉसिबल, कारण 4.5 इज क्वायट अ बिग नंबर तसो पळोवपाक गेल्यार, आनी जेन्ना डिस्पायट ऑफ युअर एफर्ट्स म्हणजे आय एम नॉट अंडर एस्टिमेटींग की तुमचे एफर्ट्स कमी पडटले अशें म्हणना, बट हाव यू आर गोइंग टू अचीव म्हणजे तुमी हे त्या ऑब्जेक्टा मेरेन कशें पावतले तुमच्या ह्या ध्येया पर्यंत? आता डायरियाचो मेन ट्रिटमेंट आसा ORS आनी झिंक. ह्याचो वापर आमकां खूब पटींनी वाडोवपाक जाय. त्या खातीर आमी घराघरांनी झिंक आनी ORS प्री पोजिशन करतली. म्हणजे आता आमची प्रिपरेटरी फेस आशिल्ली 2 ते 15 जून, तो तेन्ना ANMs आसा त्यो एक पाकीट ORSाचे 14 झिंकाच्यो गुळयो त्यो पयलींच 5 वर्सां खाला भुरगीच्या घरान आसा थंय ती पयलींच व्हरून दितली डायरिया जावच्या पयलींच. हे एका प्री पोजिशनींग. दुसरें म्हणल्यार आमी आतां व्हडलो लॉन्च केलो 16 जुनाक आनी गांवांत वचून केलो. मोरपिल्ला विलेज अंडर PHC बाळ्ळी, थंय ताचें उदकावण केलें आनी जायशे ट्रेनिंग केल्यो. नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टान, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टान दोतोरांक नर्सीक ट्रेन केले. तिणी मागीर परत आपल्या म्हणजे ज्युरिस्डिक्शन वचून आपल्या बालवाडी टिचरांक, आपल्या ANMसांक ट्रेन केली. अशी ही कार्यावळ करपाची, अवेरनेस जनरेट करपाचे आनी आमचे इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन म्हणजे आमकां फक्त भलायकी खात्याच लागतलें अशें ना हे कंट्रोल करपाक. विमेन एंड चायल्ड हेल्थ कित्याक आमकां बालवाडीचो हेल्प जाय, कित्याक ती भुरग्यां पर्यंत पावता, आवया पर्यंत पावता. वॉटर एंड सॅनिटेशन, PWD आमकां निवळ उदक जाय सगळ्या लोकां खातीर. आनी तेच प्रमाणे पंचायत जावं म्युनिसिपॅलिटी तांचे प्रॉब्लम्स, लोकांचे प्रॉब्लम्स किंवा हे सगळें हँडल करपाक आमकां तांचोय मदत जाय. सो ह्या सगळ्याक भलायकी खात्यान एकठांय घेवन तांची मिटींग घेवपाची, तांकां इन्फॉर्म करपाचें आनी अशें करून हे सगळें सुरळीत दवरपाक जाय. सो दीस बेसिकली जेन्ना आमी ह्या कॅम्पेना विशीं किंवा मोहिमे विशीं उलयता तेन्ना तो इट इज नॉट वन डिपार्टमेंट विच इज गोइंग टू हँडल, हे फक्त भलायकी खात्याची यंत्रणा काम करतली आनी ताचो फायदो जातलो अशी इट इज अ टीम वर्क. म्हणजे जशें तुमी सांगलें तातूंत सगळे आयले, म्हणजे तुमचे आंगणवाडी वर्कर्स आयल्यो, तुमचे वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट आयले, पंचायत आयली, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट, कारण शेवटी उदक इम्पॉर्टंट, कारण उदक सप्लाय कोण करता, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट करता. किंवा आनी ते उदकाची बाबा थंय गांवां गांवांनी ड्रेनेज सारकी आसा की ना, किंवा हें सगळें जें काम आसा ते पंचायत, म्युनिसिपालिटी हे सगळें पळयतात. सो बेसिकली ह्या खंयच्याय दुयेंसा कडेन जेन्ना आमी पळयता, स्पेशली ह्या दुयेंसा कडेन, तेन्ना इट इज नॉट द प्रिरोगेटिव्ह ओन्ली ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, तर सगळ्या डिपार्टमेंटांनी कोऑर्डिनेट करून काम करप खूब गरजेचें. तेन्नाच आमी ही मोहीम सक्सेसफूल करूं शकतले. बरोबर. म्हाका सांग डॉक्टर, आनी एक म्हत्वाचो विशय की तुमी सांगले की ह्या 2 म्हयन्यांनी हाचे हें आसा म्हणून की प्रादुर्भाव चड जाता, तरी पण हाची कारणां कितें आसतात? इट इज नॉट जस्ट अ मंथ्स, इट हॅज टू बी समथींग एल्स ऑल्सो. हाची आतां डायरिया किंवा अतिसार जावपाची मुख्य कारण म्हणजे आमचे व्हायरल इन्फेक्शन्स. ओके. आनी ते कशें जाता, हे संसर्गजन दुयेंत आसा, म्हणजे ते एका मनशा कडल्यान दुसऱ्याक वता. आनी 90% मिन्स चडशे 50% ऑफ द टायम इट इज बिकॉज ऑफ द वायरसीस. आनी मोस्ट कॉमन म्हणजे तातूंत रोटा वायरस आसा. ताच्या फाटल्यान मागीर बॅक्टेरिया आसा, पॅराझायट्स आसा. मागीर थोड्यो भुरग्यांक लूज मोशन ते फूड एलर्जीज किंवा सायड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन्स लायक एंटीबायोटिक्स एंड ऑल ताच्या खातीरूय जावं शकता. सो इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन आनी ते इन्फेक्शन एका मनशा कडल्यान दुसऱ्या मनशाक किंवा इन्फेक्टेड फूड एंड वॉटर इट इज स्प्रेडिंग. सो बेसिकली जेन्ना आमी म्हणटा की इन्फेक्टेड म्हणजे ताका फूड पॉयझनिंग जाका म्हणटा, हें सुद्दां एक कारण जावं शकता. तुम्ही सांगले पण कॉमन कारण व्हायरस असता. सो बेसिकली हे जेन्ना व्हायरल इन्फेक्शन म्हणटा तेन्ना एंटीबायोटिकचो रोल कमी असता, पण बाकीचे जे मॅनेजमेंट येता ते चड येतले. बरोबर. मला सांगा डॉक्टर की हाचो जर आता तुम्ही म्हटले की व्हायरल, तर ह्या व्हायरसाचो प्रसार कसो जाता, हाव इट स्प्रेड्स इन द कम्युनिटी? आता तेजो स्प्रेड आसा तो फिको ओरल रूट, म्हणजे आमच्या हातांतल्यान किंवा जेवणांतल्यान
ते आमच्या पोटान वतले किंवा आमच्या बॉडीन एंटर जातले. आता ते कशें जातले, एक म्हणजे ओपन डेफिकेशन, उक्त्यार संडास केलो, ते जे उदक थंयच्यान पासार जाता ते आमच्या फिल्डान येतले, आमच्या जेवणान म्हणजे आमच्या वॉटर सप्लायन येतले. तातूंतल्यान जर ते घाण उदक आमी वापरले, जेवण जर शिजयनासतना जेवली, हात धुयनासतना आमी जेवली किंवा आमची भुरगीं जेवली किंवा आमी भुरग्यांक भरयली आनी नितळसाण दवरिल्ली ना, जेवण उक्त्यार सांडलें, ताजेर मूस येवन बसले, जे संडासाचेर बसता ते येवन आमच्या जेवणार बसले, ते इन्फेक्शन स्प्रेड करतले. आनी तशेंच आमची आतां भुरग्यांक थोड्यांक बोंब बी दितात. सो बोंब दिवप इज ऑल्सो वन ऑफ दीस दॅट बॅक्टेरिया वील एंटर डायरेक्टली इन अ बेबीज माउथ, म्हणजे ते डायरेक्ट तोंडान एंट्री करतले. म्हणजे बेसिकली निवळसाण पाळप ना खंयच्या पद्दतीचे, म्हणजे तुम्ही म्हटलं तशें ताका एक प्रॉपर हायजीन जे आसा मेंटेन करप खूब गरजेचें आसा. जेन्ना आमी जेवता तेन्ना हात धुवप किंवा जेन्ना भरयता तेन्ना हात धुवून भरवप. त्याच प्रमाणे तो जशें तुमी सांगले बोमाचें इन्फेक्शन हे सगळें कॉमन आसा. आणि एकमेका कडल्यान तुमी सांगलें की एकमेकाक संसर्ग जावचो, कारण कांय दिसा पयलीं इवन अशें एक सिच्युएशन आयिल्लें की कांय हॉटेलांनी ते खंयचे तरी म्हणजे पायपलायनीचे हें जावन इंटर कम्युनिकेशन जावन ते जंतू उदकांतल्यान लोकां पर्यंत पावताले आनी अशें खूब फावटी जावं शकता. सो ह्या खातीर सगळ्याच डिपार्टमेंटाचो रोल म्हत्वाचो. सगळ्याच डिपार्टमेंट हॅज इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेअर. बरोबर. म्हाका सांगा डॉक्टर, तुमी जेन्ना आतां डायरिया म्हणटा न्हय तेन्ना एक ताची चिन्हां किंवा लक्षणां हाचें कितें आसतलें? हांव विल से बाबा ही आसा म्हणजे ही डायरिया अशें आमी लेबल करूं शकता, म्हणजे वॉट आर द सायन्स एंड सिम्पटम्स? आतां सुरवातीक भुरग्यांक फक्त पोटान दुखून येता, जोर येता मातसो, इट मे नॉट बी व्हेरी हाय फिवर, खंयचो इन्फेक्शन जाला त्या प्रमाणे जोर येतलो, कळ्ळें. जशें टायफॉयडान हाय फिवर येता, पण व्हायरल फिवर म्हणजे व्हायरल इन्फेक्शन जाल्यार 1-2 दीस जोर येता, मागीर जोर तो कमी जाता पण डायरिया कंटिन्यू उरता. मागीर पातळ संडासान जावपाक लागता, पोटान दुखून येता, ओकारे येतात, भुरगीं जाम जातात, विकनस जाता तांकां, आनी फुडें म्हणल्यार तांकां डिहायड्रेशन जावं शकता. आंगातलें उदक प्लस इलेक्ट्रोलायट लॉस जाता, म्हणजे इलेक्ट्रोलायट इम्बॅलन्स जावन तांकां मोडणें सुद्दां मारून येवं शकता. अच्छा. सो बेसिकली जेन्ना आमी डायरिया किंवा हे पातळ संडास जावप किंवा हागवण म्हणटा ते दुयेंस पळयता, स्पेशली अमॉंग चिल्ड्रन, तेन्ना सगळ्यांचो एक म्हणजे डॉक्टरांचो किंवा डॉक्टर कम्युनिटी वर्ड ऑफ कॉशन उरता तो म्हणजे डिहायड्रेशन. कारण हो डिहायड्रेशन म्हणजे ताच्या आंगातलें उदक कमी जावप हेंच तांच्या मृत्यूचें कारण जावं शकता किंवा जे कॉम्प्लिकेशन तुमी सांगला पळय आतां ते. तर अशा वेळार हाव यूल कीप अ गार्ड किंवा तूं आतां हाका डिहायड्रेशन जाता किंवा जाला किंवा जावं शकता अशें तुमी खंयच्या चिन्हांचेर म्हणूं शकतली? आतां पयलीं म्हणजे भुरग्याक त्या भायरी जावपाक जाय. सो 3-4 फावट परत चड आनी पातळ संडास जालो की आवय बापायन एक गार्ड दवरपाक जाय की बाबा हेका आतां अतिसार किंवा डायरिया सुरू जाला. पण एकदूच संडास जालो किंवा 3 फावट संडास जालो म्हणून डिहायड्रेशन रोखडें जावचें ना. ते खूब फावट संडास जातकीर जातले. सो ते डिहायड्रेशन जावप म्हणल्यार कशें, सुरवातीक भुरगो अशक्त फील करतलो, तो खूब असो अस्वस्थ, इरिटेबल जातलो, ताका ताण लागतली परत परत, उदक पिवपाक सोदतलो, सादें उदक पितलो किंवा ORS तुमी दिल्यार तो ORS पितलो, नाल्यार सादें उदक दी म्हणटलो, ताजी दोळे भितर वयतले, कात सुकोन येतली. आनी मागीर जर ह्या टायमाचेर जर तांकां योग्य तो उपाय मेळोना, उपचार जावना, जशें घरांतल्यान ORS दिले ना किंवा बाकीची खाणपीण दिना, तांकां योग्य वेळार जर दोतोरागेर व्हरूं ना जाल्यार ते सिवियर डिहायड्रेशन जावं शकता. सो सिवियर जालें म्हणटकीर कितें जातलें, भुरगीं सामकी बेशुध्द जातात किंवा तांकां कांयच अशें शुध्द आसना, तांकां कांय पिवपाक सुद्दां जायना. आनी दूद पिवपी भुरगीं जी ल्हान 6 म्हयन्याची बी आसता तांकां दुदाक धरल्यार सुद्दां ते दूद घेवपाची त्राणूच आसना तांच्या मदीं. दोळे सामके भितर वतात आनी मुतूक जायना, 6 ते 8 तासां वयर तांकां मुतूक जावना, आनी नाजाल्यार इल्लेशें हळडुळेंत मुतूक जाता. ही सगळीं लक्षणां आसा डिहायड्रेशनाची. सो पयलीं ताका मातशें सम डिहायड्रेशन म्हणटा आमी, आनी जेन्ना ते सामकेच सिवियर जाता तेन्ना ताका सिवियर डिहायड्रेशन. सो ही स्टेज पावच्या पयलींच आमी दोतोरागेर ताका व्हरपाक जाय. आनी जर दोतोरागेर व्हरूना सुद्दां जाल्यार पयलीं सुरू जातनाच ताका घरा कडेन ORS सुरू करपाक. अच्छा. सो म्हाका सांगा डॉक्टर, की आतां तुमी अशें म्हटलें न्ही की ताका ORS सुरू करचें पडटलें, तरी पूण हांव तुमकां म्हणजे तुमचोच प्रश्न मातसो फुडें व्हरता की तुमी अतिसाराचो उपाय म्हणून हे ताचे कडेन डिहायड्रेशनाचे म्हणजे ते ORS दिवपाक सुरू करतले काय समथींग एल्स वील गो फॉर?
म्हणजे हाव यूल मॅनेज आता डायरिया तुम्ही मॅनेजमेंट कशें करतले तुमच्या पद्दतीन विचारचें जाल्यार आता डायरियात आम्ही म्हणलाच की ताचे कारणां वेगळी वेगळी असतात सो डेफिनेटिव्ह ट्रिटमेंट असो ताका ना स्टॉप जावपाक ORS स्टॉप जावपाक दिना पण तातूंत कितें जाता डिहायड्रेशन जाता इलेक्ट्रोलायट लॉस जाता हे आमी करेक्ट करपाक जाय आनी ते आमकां घरच्यानूच सुरू करपाक जाय त्या खातीर आमी ते ORS दिवपाक जाय तांकां आनी योग्य वेळार दोतोरा कडेन व्हरपाक जाय. बरें आता म्हाका ORS तुमी दिता न्हय आता तुमी म्हटलें की होच ताचेर रामबाण उपाय बट हाव दीस म्हणजे ORS एक्झॅक्टली कितें हेल्प करता कारण जशें तुमी म्हटलें की ताच्या आंगातलें उदक वता सो उदक पिलें जाल्यार उदकान उदक रिप्लेस जावं शकता काय तुम्ही अनेक सांगले की हो व्हायरल इन्फेक्शन जाल्यार व्हायरल जाल्यार हाव दॅट इज नो रोल ऑफ बाबा हाका एंटीबायोटिका सारखे बाबा वखदूय आसना देन हाव वॉट इज द रोल ऑफ दीस म्हणजे हे ORS घेवन ताका कशा पद्दतीन फायदो जाता आनी वॉट इज दॅट वॉट प्रिव्हेंट्स फर्दर लॉस ऑर फर्दर कॉम्प्लिकेशन्स टू बी व्हेरी स्पेसिफीक. सो अतिसारा खातीर डिहायड्रेशन जाता आणि हे ORS जे आसा तातूंत योग्य प्रमाणात उदक इलेक्ट्रोलायट सोडियम पोटॅशियम शुगर हे आसता म्हणजे मिक्सचर आसता आणि ते जर जेन्ना भुरग्याक आमी दितात सो जशें एक लूज मोशन जालें जाल्यार तेका 1-2 म्हयने ते 6 म्हयन्याच्या भुरग्याक आमी 50 ml दिवं शकता आणि त्याच्या व्हडल्या म्हणजे वर्साच्या भुरग्यांक आमी 100 ml दिवं शकता ताच्या व्हडल्या भुरग्यांक 200 ml आणि व्हडल्यांनी आमच्या सारक्या मनशांक जर डायरिया जाल्यार आमी ORS ते जाय तितके पिवूंक येता म्हणजे सो आफ्टर एवरी लूज मोशन करेक्शन हे दिवपाकूच जाय आणि जर दूध घेवपी भुरगीं असतात तांकां चड फावट दूध दिवपाक जाय उदक परत परत दिल्यार जाता म्हणजे इन एडिशन टू ORS सादें उदकूय दिवपाक जाता मागीर जेवण खाणूय दिवपाक जाता तिंका 7 दीस उपाशी दवरपाक गरज ना म्हणजे डायरिया सामको सोंपतलो आनी मागीर आपूण ताका बरयतले अशें ना एक डिहायड्रेशन जालें करेक्शन दिलें हॉस्पिटलान मागीर ताका रोखडेंच नॉर्मल अन्न म्हणजे शीत दाळ भाजी पेज दाळीचें उदक इजिली रवो ते हे सगळें दिवपाक सुरू जाता ते सायमल्टेनियसली जावपाक जाय सायड बाय सायड. सो बेसिकली जेन्ना ORS दिता तेन्ना त्याच्या ज्या भुरग्याच्या आंगांतल्यान ते इलेक्ट्रोलायट्स लॉस जाल्ले आसता ते तुमी रिप्लेस करता अलॉंग विथ द फ्लुइड्स म्हणजे फक्त उदक दिवन ताच्या भागना तर ताका ते इलेक्ट्रोलायट्सूय तितकेच गरजेचे आसता सो ही हॅज टू टेक ORS नॉट जस्ट प्लेन वॉटर म्हणजे फक्त उदक पिलो आणि ते उदकाक उदक बॅलन्स जातलें अशें जायना बरोबर. म्हाका सांगा डॉक्टर आनीक म्हत्वाचें म्हणजे आतां तरी सुद्दां आतां हें तुमी आतां सांगलें की आमी आमची प्री प्लॅन अशी फेज आसता की आमी सगळ्याच्या घरांनी ते पॅकेट्स अवेलेबल करता झिंक आमी अवेलेबल करता टॅबलेट्स तरी सुद्दां हे सिच्युएशन कॉम्प्लिकेट जावं शकता बरोबर जाल्यार अशा वेळार पेशंटाक किंवा घरा कडल्या मनशांक केन्ना कळपाचें की आतां आमी दोतोरा कडेन वचपाक जाय वॉट आर युअर रेड फ्लॅग सायन्स. एक म्हणजे भुरगें ORS दिल्यार सुद्दां परत परत उलट्यो करता ताका ओकारे येता आनी ते पोटान कांय धरना अशा वेळार जर संडासान रगत वचपाक लागलें जाल्यार आनी 3-4 दिसां वयर जर जोर उरलो खूब हाय फिवर येता जाल्यार तो एक चेकअप करून हाडपाक जाय किंवा एडमीट दवरपाक जाय भुरग्यांक आनी जर भुरगीं अशी अनकॉन्शियस जालीं तिंका मोडलें मारून येयले अशा वेळारूय तांकां हॉस्पिटलान भरती करची पडटा आनी सिवियर डिहायड्रेशना खातीर भरती करची पडटा ना जाल्यार जर एक दिसाक 3-4 फावटी संडास जाता जाल्यार ते घरा कडेन ORS आनी 14 दीस झिंक दिवन तें दुयेंत कंट्रोलान येवं शकता. दुसरी एक याद दवरपाक जाय म्हणजे गोश्ट कितें संडास कमी जालो म्हणून ते झिंक बंद करपाचें ना तेजो जो आसा पळय ते 14 दीस दिवपा जाय. अच्छा हे रेकमेंडेशन आसा आनी ते फॉलो करपाक जाय सगळ्यांनी. सी वॉट वे इट हेल्प्स म्हणजे ते खंयच्या पद्दतीन कारण तुम्ही 14 दीस तुम्ही म्हणले की एक वेळ 2-3 दिसांनी संडास थांबू शकता तरी सुद्दां झिंक 14 दीस दिवपाक जाय म्हणजे वॉट इज सिग्निफिकन्स ऑफ दिस. झिंक हे एक मिनरल जावन आसा सो हे आमच्या डायरिया जेन्ना जाता तेजी सिवियरिटी कमी करता ओके आणि त्याच प्रमाणे इट प्रिव्हेंट्स फ्रॉम मोर एपिसोड्स ऑफ डायरिया इन नेक्स्ट 3 months सो ते आमची इंटेस्टायनाची इम्युनिटी वाडयता सो इट इज अ व्हेरी बेनिफिशियल अँड स्टडीड मेडिसिन. म्हणजे हाचेर अभ्यास केला अशें दिसून आयला की झिंक हे 14 दीस खूप गरजेचें इट इज नॉट फॉर जस्ट फॉर द टाइम बिंग पण 14 दीस घ्या सो दॅट एवरीथिंग इज रिप्लेस ऑर रिप्लेनिश बरोबर. इट इन्क्रीजेस द इम्युनिटी ऑफ द गट आणि इम्युनिटी म्हणजे ताची प्रतिकार शक्ती ती वाडयता सो दॅट इट इज प्रोटेक्टेड. डॉक्टर म्हाका आनीक सांगा की आतां मागीर ORS अशें म्हणटात आनी तुमी रेडीमेड पॅकेट्सूय आसा पण केन्ना केन्ना घरा कडेन आमी हे पद्दतीन करूं शकता जाल्यार ते कशें करप इन शॉर्ट सांगा आमकां. आतां घरा कडेन म्हणजे होममेड ORS आमी करूं शकता. 1 लिटर गरम जाल्लें थंड उदक घेवपाचें आनी तातूंत 6 टीस्पून्स म्हणटा पळय तेजी साखर आनी अर्दो टीस्पून मीठ
घालून ते बरें घोळोवपाचें आनी सगळें घोळोवन दवरपाचें आनी ते धापून दवरपाचें आनी तातूंतले काडून भुरग्याक दिवं शकता. जशें रातचो डायरिया जावपाक लागलो, तुमकां हॉस्पिटलान वचपाक सुवात ना जाल्यार ते दिवं शकता. दुसरें म्हणजे नाल्लाचें उदक, मागीर सॉल्टेड लस्सी म्हणजे लस्सी, लिंबू पाणी, तातूंत पण चड शुगर घालपाना, लिटल लेस शुगर अँड सॉल्ट. अशें ताक दिवपाक जाता. मागीर वेजिटेबल सूप, हे सगळें घरा कडेन दिवं शकता. म्हणजे इवन मागीर पेज पातळ रायस वॉटर म्हणजे निवळ आमचो दिवं जाता. सो बेसिकली हे जे घरान आमी युजली तयार करू शकता ते बी आमी दिवं शकता. कारण ते एक वेळ केन्ना ते ओआरएस घेवन मातशें केन्ना केन्ना इट म्हणजे आय एम नॉट भुरगीं विट्टात मातशी. करेक्ट. आणि इट मे नॉट बी आय एम सेइंग मे नॉट बी सो डेलिशियस की ते आवडीन घेतले अशें न्ही. इनफॅक्ट खूब जाणां ते घेतनाच वकारे काडटात. सो म्हाका दिसता अशा वेळार हे घरा जे तुमी तयार करतात इट इज गोइंग टू बी डेलिशियस अँड फॉर अ चेंज दे वील ऑल्सो एक्सेप्ट इट. म्हाका सांग डॉक्टर, जेन्ना आमी 5 वर्सां सकयल्या भुरग्यांचे डायरिया म्हणटा किंवा तांकां लूज म्हणजे तेन्ना आनी तेची व्याप्ती आसा की जशें तुमी सांगलें की हाजे वेगळे कॉम्प्लिकेशन आसूं शकता. सो वॉट एक थोडक्यान आमकां सांगा, आमचे कडेन 4-5 मिनटां आसात, तातूंत एक तुमी थोडेशें आमकां टचअप करून सांगचे. सो डायरिया खातीर डिहायड्रेशन जाता, म्हणजे डेंजरस सायन्स. हय. मागीर भुरगीं कोमान वचूं शकता, तांकां शुगर कमी जावं शकता वकारे येवन आनी मागीर फायनली तांकां अशें आमी म्हणटात आमच्या लँग्वेजीन मेटाबॉलीक एसिडोसीस आनी कोमा आनी डेथ. सो दीज आर द सिवियर कॉम्प्लिकेशन. सो हे सिवियर कॉम्प्लिकेशन जावं शकता जर आमी योग्य वेळार त्याचें मॅनेजमेंट केली ना जाल्यार. फॉर्च्युनेटली हे आमचे कडेन शक्य आसा, बऱ्योचश्यो गजाली आमी करूं शकता. कांयच ना जाल्यार आज सुदैवान प्रत्येक लागीं गांवांनी हेल्थ सेंटर आसा, डॉक्टर्स अवेलेबल आसा, तांचे कडसून जाय जाल्यार एडमीट करून ताका सगळे बाकीचे आमी जे रिप्लेनिशमेंट आसा ते करूं शकता. कारण हातून तो जंतू हाच्या विशयी जे तुमी सांगला त्याचो अर्थ असो जावन शकता की ताचे जे वॉल्यूम जो रिप्लेस करप ते खूब गरजेचें. आनी अलॉंग विथ द इलेक्ट्रोलायट्स, इट इज नॉट जस्ट वॉटर ऑफ द म्हणजे वॉटराक वॉटर न्हय पण इलेक्ट्रोलायट्सूय तितकेच म्हत्वाचे आसा. म्हाका सांग, जेन्ना आमी ह्या गजाली कडेन पळयता डॉक्टर, तेन्ना एक पब्लीक हेल्थ मेजर्स म्हणजे आमी सर्व म्हणजे गांवांतले एक सिच्युएशन धरा जाल्यार ह्या पब्लीक हेल्थ मेजर्सान आमी कितें इन्क्लूड करूं शकता की हे असोसिएटेड विथ दीस कॅम्पेन? येस सर, एक म्हणजे वॉटर सॅनिटेशन, वॉटर अँड सॅनिटेशन. सो ओपन डेफिकेशन फ्री एरिया करपाक जाय, उदका नितळ उदक लोकांक सप्लाय करपाक जाय, लोकां मदीं जागृतकाय हाडपाक जाय की हात धुवपाक कितले इम्पॉर्टंट आसा. ओआरएस करच्या पयलीं सुद्दां बरे हात धुवन ते 1 लिटर उदक आनी ते फूल पाकीट तितून मिक्स करून ते तयार करपाक जाय, ते थोडे थोडे भुरग्यांक दिवपाक जाय. मागीर ह्याच्या बद्दल सगळ्या वाठारांनी जागृतकाय करपाक, जशें बालवाडीनूच आतां आमी झिंक ओआरएस कॉर्नर करूं शकता. पयलीं फक्त हेल्थ सेंटराचेरच आसतालो, पण अशे हेल्थ सेंटराच्या ज्युरिडिक्शनाच्या अंडर खुबश्यो बालवाडी आसतल्यो. सो तांकां थंय एक ट्रिटमेंट सुरू करपाक एक ऑप्शन आसता. येस, दे कॅन स्टार्ट द ट्रिटमेंट देर. सो अशें आतां बालवाडी लेवलाचेर दिवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. सो बेसिकली लोकां मदीं अवेरनेस म्हणजे जागृतकाय आसप खूब म्हत्वाचें. कितें दिवपाचें ना हें कळप गरजेचें. फॉर्च्युनेटली सुदैवान सगळी सिस्टम जी आसा ती मोटिवेटेड आसा, युनिडायरेक्शनल आसा की सरकारान आपल्या पद्दतीन म्हणजे भलायकी यंत्रणा जी आसा ती सगळी एका टार्गेटेड अप्रोचान फुडें सरता. तेन्ना इट इज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी की ना तें नाका, आपूण हें दितलें हें नाका अशें करनासतना तुमी जे आसा जे तुमकां सांगलां स्टँडर्ड पद्दतीचो जाचो अभ्यास आसा ते दिवप इज मोस्ट व्हॅल्युएबल अँड इम्पॉर्टंट. म्हाका सांग डॉक्टर, जेन्ना आमी ह्या मोहिमे कडेन पळयता स्टॉप डायरिया, तर वॉट यू लायक टू कवर अप हें सगळें तुमी सम अप करतना किंवा टेक होम मेसेज म्हणून कितें सांगतली? विस्कटान सांगात, नो प्रॉब्लेम. फर्स्ट ऑफ ऑल आमी हे भुरग्यांक आमचें प्रोटेक्शन पयलींच दिवं शकता. कशें दिवं शकता तर भुरग्यांक फक्त आवयचें दूद पयल्या 6 म्हयने एक्सक्लुझीव ब्रेस्ट फीडिंग, मागीर तांकां अप्रोप्रिएट कॉम्प्लिमेंटरी फीडिंग म्हणजे फुडलें जेवण स्टार्ट करपाचें, बोम दिवप ना, बेगीन भायलें दूद सुरू करपाची घाई करपाची ना. भुरग्यांक विटामीन ए सप्लिमेंट दिवप, जशें आमी 9 म्हयन्याचे 15 म्हयन्याचेर आनी 2 वर्सां नंतर 6 म्हयन्यांनी दिता तें जालें आमचें प्रिवेंट. हाव टू प्रोटेक्ट बाय गिवींग युअर इम्युनायझेशन. आमचे रोटा व्हायरस वॅक्सिन आसा, मिजल्स वॅक्सिन आसा, ती वेळार दिवपाची. मागीर तिसरें म्हणजे आमी तांकां योग्य तो ट्रिटमेंट दिवपाचो. आमची भलायकी म्हणजे केंद्र आसा ती सशक्त करपाक जाय, थंय सप्लाय सगळी पावपाक जाय. ओआरएस म्हणनाका, फ्लुइड्स इंजेक्शन्स ते सगळे पावपाक जाय. आनी तशेंच सगळ्यांक जागृत करपाक जाय आनी इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन आसपाक जाय. म्हणजे वेगवेगळ्या विभागाच्या लोकांनी एकठांय येवन ताच्या कडेन
झगडपाक आमी सक्षम आसपाक जाय. बरोबर. म्हणजे आमी एकमेका कडेन झगडपाक न्ही तर दुयेंसा अगेन्स्ट झगडपाक Against. तयार रावपाक जाय. कारण कोंकणी तुजी जबाबदारी हे ते एकमेकाचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी दुखली नासतना स्पेशली अशें जाता खूब फावटी ना ते तुमचें काम अशें तुमचें आमचें कांय न्हय तर वी शूड बी ऑल कोऑर्डिनेटेड युनायटेड टू फायट अगेन्स्ट डिजीज बिकॉज हें जरी ल्हान आनी कॉमन अशें दिसलें तरी पण हें तितकें कॉमन न्हय. इट कॅन बी कॉम्प्लिकेटेड. भुरग्याचो जीव वचूं शकता आनी एकदां हें कम्युनिटीन स्प्रेड जालें काय तें मॅसीव स्प्रेड जावं शकता. सो इट इज एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी कॅनॉट जस्ट से ना म्हज्या पुरतें हांव विचार करतलो आनी अशें करून. म्हाका सांग डॉक्टर आयच्या कार्यावळीच्या निमतान तुमी बरीच मोलादीक माहिती आमचे सगळे जे पळोवपी आसा तांकां दिली. वेळ काडून तुमी स्टुडियोन आयले त्या खातीर जे आमचे हॅलो दोतोरची टीम आसा तांचे वतीन आनी आमचे सगळे जी फूल बाकीची ऑर्गनायझींग टीम आसा तांचे वतीन तुमकां काळजान बरें करूं. नमस्कार.